आयकूंक आशिता सोम्या तुका घेवंक हांव लालयता वेदीस येवन तुज्या जेवणाक भाग घेता सोम्या तुजे थंय हांव एकवटा आयच्या ह्या सांजेच्या मिसाक तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत करता आनी आयच्या मिसाची ते सामा हे परी जावन आसात अर्गामी स्थिता चार्ल्स जसिंता डॅरिल डिसोजा नित्यादार वाडो अर्गामी स्थिता कॉलन प्रिन्स्टन सरावोच्या पहिल्या वर्साच्या जल्मादिसाक उल्हास पटोवन अर्गामी पेटयता ऑजवर्ल्ड डेस आनी ऑजवर्ल्ड डेशा काटी पडला हांव न्हू देवादीन चार्ल्स आनी हिल्डा कुटिनाच्या आत्म्यासोत मीस पेटयता ट्रिजा दुबाई आनी तशेंच आमच्या सुमेसांच्या कुटुंबाच्या इराद्या मसोत हे मीस आमी भेटयता त्या खातीर आमी आमच्या सक्कड कुटुंबा खातीर मागया आमच्या वाड्या खातीर आनी आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मोगाचनो कुटुंबा स्पिरितान हे वेदी बोवारी उपकारी काळजान येवकारिस्ताचें बलिदान भेटोवंक सांगता जमल्या आयची देवस्तुती पतकी जिनी सांडून फळादीक व्यक्ती जावंक उलो दिता पताक आमकां देवातावन पयस व्हरता आनी फळादीक जावच्याक एक अडकळ जाता जुबलेवाच्या वर्सांतल्या करिस्माच्या काळांत आमचें पताक पयस करून फळादीक व्यक्ती जावंक प्रयत्न करया मोगाळ भाव भयणीनो खरेजमाची ह्या तिसऱ्या आयतारा दीस आमची पातकां आमी पळोवन त्या पातकांक एक आखेर करूंक आनी तशेंच जेजूचो लागशिल्ल्यान फाटलाव करूंक आमकां तो कृपा दिवं दी म्हूण मागया आनी हें मीस जावन आसा पवित्र बलिदान आमी योग्य न्हय हें बलिदान भेटोवंक जाल्यार आमची पातकां जेजूक दिवन जेजू कडेन बोगसूंक आमी मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे अवसान सांगता मनाचें तूं तोंडां उसळून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बडो अपराध ह्या पसत घेवन सदांच संपार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन प्रार्थुया काकुळदार बापा भोव बऱ्या देवा दंडवन प्रार्थन आनी दान धर्म आमच्या पातकांक फळादीक वखात म्हूण तुवें दाखयलाय आमी पातकी म्हूण काल्तिकायेन वळखता
पातकांच्या भाराखाल आमी चिड्डता म्हूण पळय आनी दयेन आमकां उबार. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवयांनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सस्नाच्या सस्नाक. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतले वसाप. मोयजे आपल्या मोवाजेत्रांचो मिदेनाच्या याजकाचो बोकऱ्या इंड राखतलो. एक दीस तो आपलो इंड आराने उतरून व्हरून गेलो आनी तो होरेबा लागीं मुंचे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो. थंय सेरेस्पराचो दूत जलत्या उज्या रुपार एक जिलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो. जिलकुट जलताले पूण ते लासनातले ते ताणें देखले. मोयजेन मुले जिलकूट कित्याक लासना हे विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय. मोयजेन ते पळोवंक लागीं सरतलो. ते सुरेस्परान मुले आनी जिलकुटा मदें तावन ताणें ताका उलो केलो. मोयजे मोयजे. मोयजेन जाप दिली, आबले हांव हांगा आसा. देवान मुले हांगा लागीं सरनाका, तुज्या पांयांच्यो वांडो काड, कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र. फुडें उलोवन ताणें मुले हांव तुज्या पुर्वजाचो देव, देव आब्रामाचो, देव इजाकाचो आनी देव जाकोबाचो. तेन्ना मोयजेन आपले मुखामोल दांपले, कित्याक तो देवांक पळोवंक भियेलो. आनी सेरेस्परान मुले हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकाची दलदीरपण पळयला. तांकां दगदितल्या अधिकाऱ्यातावन सुटका मेळचे खातीर तांणी मारलेली बोब हांव आयकल्ल्या. तांची दूख म्हाका कळीत आसा. देखून तांकां इजिप्तागारातावन सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वलता त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानागारांच्या, इतितांच्या, आमोरितांच्या, पेरिजितांच्या, हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक तांकां व्हरोवंक हांव साकला आयला. मोयजेन देवाक मुले बरें, हांव इस्रायलिता सरशी वचून तांकां अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजाच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडला. पूण ती म्हाका विचारतली ताचें नांव कितें. तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं. देवान मोयजेक मुले जो हांव आसा तोच हांव. आनी फुडें उलोवन ताणें मुले तुवें इस्रायलिताक अशें सांगूंक जाय, हांव आसा आनी म्हाका तुमचेशी धाडला. उपरांत देवान मोयजेक मुले तुवें इस्रायलिताक अशें सांगूंक जाय, सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजाचो देव, देव आब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो आनी म्हाका तुमचेशी धाडला. हे म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्या सर संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो. देवाचें उतार हे. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. आत्म्या मुजा सर्वेस्पराक हरसे, जिवा मुजा ताचे पवित्र नांव नावाड. आत्म्या मुजा सर्वेस्पराक हरसे आनी ताचे सरूपकार केदीस विसरूं नाका. सर्वेस्पर सगळोच कणवळो आनी दयाळ. तो सर तुजे अपराध बोगशिता, सकट पिडाक होकार दिता.
कसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेश्वर सगळो कणवळो आनी दया. सर्वेश्वर सगळो कणवळो आनी दया. सांब पावलून कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावांनो, मोइजेचो सांगात धरून गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनाये. ती सोमेज कुपाच्या सावळेक आसली आनी दर्यांतल्यान शाबितायेन उतरून गेली. मोइजेची पटलावदारां जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी सोमेज तांणी स्नान घेतलें. तांणी सगळ्यांनी एकच आत्मीक खाण सेवलें आनी सोमेज एकच आत्मीक उदक पियेलीं. आपण सांगता पयणार वेतेल्या कडपांतलें उदक ती पियेलीं. तें खडप म्हळ्यार क्रिस्त. तरी पूण तांचे मदलीं 16 जाणां देवाक मानवाली नात. देखून तांची मोडी आरण्यांत पडलीं. ती आशेल्लीं तशें आमी खोट्या वस्तूंची आशा करिनाये म्हूण आमकां एक दाखलो जावन हो सर वस्तू घडलो. आमी पुरपुरचे न्हय, तांचे भितरलीं थोडीं पुरपुरोंक लागलीं आनी संवार करच्यार देवदूतांक तांकां नास केली. हेरांक एक दाखलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें. संवसाराच्या काळाच्या शेवटाक पावलेलें आमकां सत्राय सांगचे खातीर तें बरोवन घालां. ह्या पासत जो कोण आपूण गट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडन अशें सत्राय घेवं. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडुका. पातकी जिनी बदला म्हणटा सरेस्पर सर्गींचे राज लागीं पावला. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसोन. तुमचे सोबे आसूं. सान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू लागीं थंय हजार आसल्या लोकांच्या जमा पैकीच्यानय थोड्या गलिलेयकारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारिल्ल्या विशयांतली खबर ती. तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो त्या गलिलेयकारांक तसलें भोगूंक मेळ्ळें देखून हेर समेस्त गलिलेयकारां प्रास ते चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे. बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगता पातक रडोवन तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी समेस्त तांचे बरीत नास जातेल्यात. सिलोयेंत तोर कोसळून पडटना 18 जाण मेल्ले. जेरुजलेमांत आसल्या हेरां समेस्त प्रास ते कितें चड गुण्यावकार म्हूण तुमी चिंतात वे. बिलकूल न्हय. हांव तुमकां सांगता पातक रडोवन तुमची जिणी बदल्ले करीत तुमी समेस्त तांचे बरीच नास जातेल्यात. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांग लागलो. एक मनशान आपल्या दाका मळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय फोन मेळ्ळो ना. देखून मळ्याच्या मालिका पळोवन तो म्हणालो पळय 3 वर्सां तावन हांव ह्या रुखाक फळ सोदून येता पूण एकच एक फळ म्हाका ताणें दिवंक ना. देखून तो खातर घाल धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो. तोळ मालीन म्हळें धनिया आनी 1 वर्सभर तो सोदचो सोड. हांव ताचें मूळ सोडून सारें घालतां
मुखारी ताचे फळ दिल्यारी दिलें नंतर तो कातरन घाल देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भाऊ भयणीनो आयचो शिरमाव इल्लोसो विंगड रितीन हांवें मांडला समजून काडण्याचे प्रयत्न करा हे आयच्या दिसाक मात्र न्ही आयच्या ह्या ओपारीक मात्र न्ही बायबलांतल्या चडता संगतीक हो लागू जाता कित्याक म्हळ्यार बायबलांत आमकां दितात ताचें एक मोठें सारांश आनी थोडे फावटी ताचो विवर मागीर दितात पूण लुकाच्या वांजेलांत सडताव जावन आमी पळयल्यार ते लुकान सांगची काणी जावं दी या थंय सांगचे तेणें उदाहरणां जावं दी ती पुरा अर्द्या रावोवची ताचें कंप्लीट कितें जालें म्हणलें सांगूंक सांगना आनी त्या खातीर आयचे वांजेलाचे निमाणो भाग आसा तो हांवें खाण गेला ताचे सांगता उरलीं थोडी उदाहरणां हांव तुमकां आज दितां आनी एक ओपार जेजून सांगली एका मनशान आपल्या दाखा मळ्यांत एक अंजुराचो रोक लायिल्लो तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय फळ मेळ्ळें ना देखून मोळ्याच्या मालीक आपोवन म्हणालो पळय 3 वर्सां तावन हांव ह्या रुखार फळ सोदून आयलां पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना देखून तो कातरन घाल आनी धनिया म्हणालो तो हांव खातूर घालूंक रेडी आसा पूण आनी एक वर्स म्हाका दी ताका इल्लेशें ईट घालता इल्लें उदक घालता ताका गरज आसा इल्लें पळयता ताच्या उपरांत येवच्या वर्सा तुका आतां फळ दिना जाल्यार त्या दाळा खातरन घाल ह्या काणयेक ओपारीक आखेर ना आखेर आसा म्हणटात गी कितें म्हणटात ह्या ओपारीक अंजुराच्या रुखाच्या ओपारीक आखेर आसा गी या ताका आखेर दिवंक ना जेजून कितें म्हणटात आखरेचें वाक्य वाचता त्या दाळा तुमकां इल्लेशें समजोवंक पुरो देखून तो खातरन घाल धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो तोळ मालीन म्हळें धनिया आनी एक वर्स बरो तो तसोच सोडू हांव ताचें मूळ सोडून सारें घालता मुखारी ताणें फळ दिल्यारी दिलें नातर तो कातरन घाल आखेर दिला गे एंड दिला गे कल एंड दिला ताणें कोण कामागार आसा पळय ताणें सांगलें बरी केलें गी एंड तें आतां मागीर कातरन घाल आतां कातरन घालनाका हांव ताका ईट घालता उदक घालता सक्कड करता हांव आनी ते दाळा आनीकी फळ दिवंक ना जाल्यार तूं कातरन घाल पूण फळ दिला गी ना गी आमकां सांगूंक ना बरयणारान सांगूकान ओपार करतना ओपार जेजूची म्हणटाना थंयसर ताणें आखेर दिवंक ना ताका कामागारान सांगलें आनी उपरांत कामागारान त्या तोटाक वचून ताचें मूळ सोडयलें ताका उदक दिलें ताका गोबर या सारें घालें हें सक्कड दिलां पूण त्या जेजून ओपार सांगता आसतना हें आखेर पळोवन ताका नातलेंत ताणें अर्द्यार थंयच रावयलें मुखल्या वर्सा पळया फळ मेळ्ळो जाल्यार मेळ्ळो त्या दाळा कांय करचें नाका मेळना जाल्यार आमी तो खातरन घालया म्हणून पूण तो खातरन घालो गी ना गी गोत्तू ना आमकां येवच्या वर्सा ताचेर फळ जालें गी ना दिलें गी ना गी गोत्तू ना आमकां तशें आसतना जेजून सांगल्या त्या ओपारीक सांलुकान एक आखेर दिवंक ना त्या खातीर आमकां सोडलां आखेर दिवंक
कित्याक आमी कितें जावन आसा त्या अंजुराच्या रुखाच्या ओपारींत आमी कितें जावन आसा म्हणलें चड गरजेचें. त्या अंजुराच्या रुखाच्या ओपारींत धनी आसा, एकलो पात्रधारी, एकलो त्या कामागार एकलो आसा आनी एकलो काणी सांगतलो आसा आनी अंजुराचो रूख आसा. हातूंत आमीच खंयच्यांगी म्हणी सारचें. आमी धनिया बरी आसा गे म्हाका दिसना. या तोटाच्या काम करतल्या बरी आसा गे तेंय हांगासर दिवंक ना. अंजुराचो रूख आसा तो दिला, ताचेर मागीर येवच्या वर्सा पुरा उदक आनी घालून फळ दिलां गे गोत्तुना. तें पुरा आमच्या कितें म्हणटात वांट्याक सोडलां. तो फळ जालां गी तातूंत हांगी या फळ जायना जाल्यार ताका खातर घाला गी कितें हें खंयचेंय ना. आमकां ती अर्द्यार दिल्या तितल्याच खातीर आमी कितें चिंताव त्या ओपारी विशांत आमी कितें चिंताव. आयच्या ओपारीच्या पयलें आनी एक संगत जेजून सांगली पिलातान गालिलेया घरांक जुवेशी मारलें, तांची बली भेटयतना जुवेशी मारलें. देखून जेजू सांगता जर तर तुमी फळ दिनाच जाल्यार तुमी तांचे बरी नास जातेल्यात. तितलें मात्र आखेर जेजून केल्लें, पूण जेजून संपूर्ण आखेर करूंक ना. आमकां सोडलां वाचतेल्यांक आनी आयकतेल्यांक. त्या खातीर जेजून अर्द्यार सोडल्या ती काणी आपणाक गोत्तूर नासतना न्ही बगार आमकां एक चिंतपाक एक सकत जायचें. त्या खातीर आमी हांवें सरताव शर्मावन दितना आखेर दिना हांव आमेन म्हणना, आखेर दिना. बगार अर्द्यार सोडले बरी जाता. थोड्यांनी म्हजे कडेन येवन विचारलें आसा तुमी फादर शर्मा अर्द्यार रावयतात, ताच्या मुखार कितें जालें आमकां सांगूंक ना. तुमी मुखार कितें जालें तें तुमकां चिंतूंक म्हणून सोडलां. आनी ताचे कडेन विचारलें गेल्या त्या आयताराचो वांजेल कितें आनी ताचे विशयांत हांवें कितें सांगलें, कितें अर्द्यार रावयल्लें, कितें फुल्ल केलां हें पुरा ताचे कडेन विचारलें. ते दाळा ताका समजलें कितें म्हणून. आज जाल्यार तितल्यानच त्या अंजुराच्या रुखान फळ दिवंक ना आनी त्या मालिकान त्या कामागारान ताका ईट दिला गिना गी गोत्तू ना आनी उदक घालां गिना गी गोत्तू ना. अर्द्यार रावयलां तें थंयसर. देखून आमी कितें म्हणटा त्या विशयांत म्हणलें एक तुमच्या चिंतपाक एक इडें जावन आसा एक. आनी दुसरें जेजू रुपांतर जाल्ले कडेन ते शंता थंयसर पेद्रू म्हणटा आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मैजेक, एक एलियाक. तंबू मारला गे, आयकलाय तुमी? पेद्रून तंबू मारला थंय रुपांतर जाल्ले कडेन. मारूंक ना, मारूंक ना म्हळ्यार ताणें अशंत ओपन सोडलां. मारलें जावं की पुरो, टंट ना जावं की पुरो. या ताणें जर तर टंट मारला जाल्यार ताचे वरवीं कितें जालां तें सांगूंक ना. देखून ही अंजुराच्या रुपा बरीत रुपांतराचें तें कितें म्हणटात ताणें काणी सांगल्ली ती तशीच अर्द्यार रावयल्या. आनी ताचें एंड आखेर आमकां करूंक ताणें अवकाश कर दिला. देखून हांगासर शर्मावन सांगतना ह्या खाणान आयकून ह्या खाणान सडचें न्ही बगार ह्या खाणान आयकून भितर बरें करून थाक साडले बरी साळीचें. ते दाळा कितें जाता तशें न्ही गी अशें न्ही गी म्हणलें ते दाळा कळटा. त्या खातीर अर्द्यार्थ सोडचें. आनी उपरांत आनी एक बरो सामारियागारान कितें केलें त्या कोण तो मारून पडुल्लो घाय जाल्लो ताका हाडून ताच्या हॉटेलांत दाखल केल्लो आनी ताचे कडेन सांगलें कितेंय चडतीक करची जाय जाल्यार हांव पाटी येताना दितां. तो पाटी येयला की ना गोत्तना म्हाका.
आनी तो मनीस गायल्लो गूण जाला की ना म्हाका गोत्तो ना, जेजून सांगू ना. पूण त्या मनशान मात्र त्या बुरमोत पावल्ल्या सोमारिया घरान मात्र वचून ताचे कडेन पयशे मागले न्ही, आसले पयशे ताका दिले, आपणा कडेन आसले दिले आनी म्हणालो उरले पयशे हांव फाटीं येताना दिता, ताका बरें कर न ताचे आरैके कर अशें म्हण ताणें सांगलें. जाल्यार तो फाटीं आयिल्लो आमकां सांलुकान सांगूंक ना, या त्या हॉटेलाकाराक येवन मेळिल्लो तांकां हांवें सांगूंक ना. अर्द्या रत्ताखेर केलां आमकां तें आमच्या चिंतपाक सोडचे खातीर, आमच्या चिंतपाक, कित्याक म्हळ्यार आमी कितें चिंताव पळोवंक. देखून त्या ताणें कितें केलें जावं पुरो, कितें जालें जावं पुरो. तो समार्येकार गेल्लो न्हय, हाका इल्लेशें पयशे दिवन कितें जालें जावं पुरो. तो फाटीं आयला, हांवें चिंतचें जाल्यार तो फाटीं आयला आनी एका थोड्या म्हयन्यांनी आनी हाचे पयशे आसले दिवन तो मनीस आसा जाल्यार ताका आपोवन व्हेला, नातर जाल्यार तो मनीस गूण जाला जाल्यार ताका तुज्या घरा फाटीं वच म्हूण सांगलां जावं पुरो. पूण काणी आखेर जावंक ना, ती अर्द्यार दवरल्या. देखून तुमी हांगासर कितें वाचलां तें घरा वचून एक पोटी वाचचें आनी ताच्या विशयांत इल्लेशें नियाळ केल्यार आमकां समजता. ग्रेस्त मनीस पिसो ग्रेस्त मनीस आसलो एकलो. जेजून जेजू देवान कितें म्हणलें, तुजो आत्मो आयच्या दिसा खाणगी येतले या विसारतले, ते दाळा कोणाची जातेली ही आस्त हत्त पिशा. कोणाची जातेली गोत्तो ना, ताव मेलो गी गोत्तो ना, जिवांत उरलो गी तेंय गोत्तो ना. तर कितें जावं पुरो. हांवें चिंतचें त्या मनशाक, ग्रेस्त मनशाक आपणाचें चमडली इतलें चड आशा आसली, त्या खातीर तो कांय करूंक वचोंक ना. आपणाची दानी दास्तान करूंक हें बांदलां ताणें सुमार, त्या खातीर थंयसर ती काणी आखेर केल्या. पूण ती मुखार सुन आखेर करची जाल्यार ताणें जर तर ताचे काळीज बदलून पातकी जिनी सांडून तें खोटारां बांदी नासतना ताचें आसलें दुबळ्या कडेन विकून ह्या दुबळ्यांक दिलें जावं की पुरो. पूण आमकां गोत्तो ना. आनी ह्या ताणें तितलें मात्र केल्लें जावं पुरो. उपरांतल्या वर्सा ताणें काडूंक गोत्तो ना, पूण ताणें आखेर केलेंत आनी ताचे जिणेंत आखेर जाल्ली कोण ना तेंय पळयल्यार. आनी फळ दिनाचो अंजुराचो रूख आमी आतां पळयलो. ताचे बोंतोनी आयल्यार धनियाक ताचे तावन कितेंच मेळोवंक ना. देखून तो वांटे केला गी, फांटे केला गी, या ताचे तान ईट मेळचे बरें केला गी, अंजूर मेळचे बरें केला गी, एक्की आमकां गोत्तो ना. अर्द्यार ती काणी एंड. आनी उपरांत वेचीक पुताची एक भारी बरी काणी आसा. गोत्तो आसा मो वेचीक पुताची? गोत्तो आसा. एक ग्रेस्त मनीस आसलो, ताका 2 जाण पूत आसले. तांतलो धाकटो पूत बापाय लागीं गेलो आनी म्हणालो, म्हज्या आस्तीचो वांटो म्हाका दी. आनी धनियान भोवश्या पोरांतलें जाय जाय वचनाका पुता, हांगा राव तूं म्हूण पोरांतलें. पूण तो आयकूंक ना. त्या खातीर धनियान ताचो वांटो दिलो आनी तो मनीस ताचो वांटो विकून पयशे काण घेवन गेलो पयसल्या गांवाक. आनी थंयसर इल्ले इल्लेत खर्चताना ताची पर्स खाली जाली. देखून कितें करचें म्हूण गोत्तो ना. मागीर आतां काम करचें पडलां. आनी कलें काम जुदैवानी खांटाळचें काम. कळ्ळें तें? दुकोर पोसचें तांकां नाका. दुकोर तांच्या लागीं आयल्यार तांणी नायजे भरत्यान. त्या खातीर दुकराक पोसचें काम ताणें केलें. आनी त्या तितल्या एक आळशीपणान ताणें केलें. ह्या बऱ्या तरान केलें जाल्यार आमकां गोत्तो ना कितें जालें म्हणून. आनी ते दाळा ताका बूद आयली. वांजेलंता ते दाळा ताका बूद आयली. आनी बूद आयिल्ल्यान कालें केलें, बूद उपेगसिली. हांव उठतलो आनी म्हज्या बापा सरशीन वेतलो.
आनी बापाक सांगतलो हांव तुजे विरोध आनी सर्गा विरोध चुकलो दया कर म्हाका बक्षी. पूण तें एक्की सांगूंक ताका इडेना. बापायन येवन ताका पोटलून धरलूच जालें आनी कामागारांक आपोवन बरें उदक तापया आनी बरें वस्तू हाडा आनी ताका न्हेसया आनी ताच्या पांयांक मोचे घाला. हें सक्कड दनयाच्या त्या दनयान मुळें आपल्या पुता विशांत जालें. तो नांव कळतना ताका मुखार मेळ्ळो ताचो व्हडलो भाव. व्हडल्या भावान कांय ताचे कडेन उलोवंक ना. कामागारांनी उलयलो. मागीर बापाय कडेच उलयलो. हांवें इतलीं वर्सां तुज्या हातांत काल काम केल्यांत, इतले बोखरे पोसल्यात, तोटांत इतलें पुरा घडलां हांव, पूण म्हाका म्हूण एक बोकड्याचें पील म्हज्या इश्टां सांगाता खा म्हूण तुवें दिल्लें ना. पूण हो व्याभिचारी म्हणून हातून पूण तो चेरको म्हणटा, व्हडलो भाव म्हणटा व्याभिचारी सांगता हाणें पुरा खर्चून आयला आनी ताका बरें बरें खावंक आनी तुवें दिलां. आतां येता इंट्रस्टींग पार्ट. आतां काल जालें तो व्हडलो पूत आयिल्ले बरीच फाटीं गेलो गी. गोत्तो ना म्हाका, हांगा सांगू ना. ह्या धाकटो पूत व्हडल्या भावाक मेळ्ळो गी, तेंय गोत्तो ना. हांवें ह्या ओपारीक एका आखेर बरया म्हणलें म्हज्या भुरग्यांक. एका पॅरिशांत आसतना ती भुरगीं चवथ येतान धरन 10वी म्हूण सरची आहली. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಈಗ ಇಷ್ಟೇ, ಕತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಕಥೆಯನ್ನು ಅಖೇರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಖೇರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನೋಡ ಮಾಡಿ म्हूण. आनी तशेंच चेरक्यांनी चेडवांनी बरोवंक सुरू केलें. एकल्यान बरयलें तो व्हडल्यान येवचें, व्हडल्यान घरा आयिल्लो आनी ते धाकटोय घरा आसलो. धाकटो भाव तो पोरांतलें ताचे कडेन. उपरांत तो व्हडलो भाव ताका समाधान जालें. ताच्या उपरांत दोगी जेवणाक वट्टूक बसले. तें एक आखेर. दुसरें तो धाकटो भाव घरा आयिल्लोच ह्या व्हडल्या भावाक मोसोर जालो आनी ताचें बॅग काण घेवन तो चलतेच रावलो जेवणाक रावणां. ही आनी एक आखेर त्या काणयेक. असलेच सुमार आमची भुरगीं 10-12 आसलीं. 10-12 जाणांनी भुरग्यांनी 10-12 आखेर दिलां ह्या ओपारीक. आनी हर एक साध्य जावं चित्त. आनी एकल्यान बरयलां बापायक मोदें घालन एकलो उजव्याक एकलो दाव्याक बसून जेवले आनी उपरांत कांदार हाताक हात घालन ते थंयच्यान भायर गेले आनी बोरी एंड तेचगी म्हणलें समजता जालें. आनी ते वेची पुताची ओपार. आनी एकलो ग्रेस्त तर नाटवल्लो उडासागी नांगी गोतू ना तुमकां. जेजू कडेन विचारूंक आयिल्लो हांव तुजो फाटलाव करूंक आशेतां, कितें करीत जाय तूं उपादेश पाळ. तें हांव ल्हानतावन फाळणून आयलां. तर बरें जालें. तर आतां कितें करी, जे तुजे कडेन आस्त आसा, पयशे आसात ते वीक आनी दुर्बळ्यांक दी, येवन म्हजो फाटलाव कर. आनी तो चेरको कितें कर लागलो, चलते रावलो. ताचें आयकोंक ना सर्तीक तो चलते रावलो. आनी ते ताची ग्रेस काही विशेष आशिल्ली आनी त्या खातीर जेजूची काणी ताणें अर्द्यार सोडली आनी तो मुखार सुन गेलो. आखेर बरयल्यार तुमची आनी एक काणी जावंक आसा. देखून तुमी ट्राय करा. एक खंयचो म्हण एक कितें काणी घे, खंयची म्हण एक ओपार घे, काणी घेवन ताका आखेर करा. ते दाळा तुमकां कळटा कितें जालें जावं पुरो म्हणून. देखून आज मोगाच्या भाव भयणीनो 4-5 ओपारी आमी पळयल्यात, 4-5 घटना आमी पळयल्यात. तातूंत वांजेलांत आसचिंत ती. देखून वांजेल वाचा परत्यान वाचून ताची आखेर कितें करयेत म्हणून तुमी चिंता आनी तें बरयात. 2 लायन बरयल्यार पुरो आनी नातल्यार चडय बरोवयेत ह्या वेंचीक पुताच्या ओपारींत. त्या खातीर आज मोगाच्या भाव भयणीनो हांव ही म्हज्या शर्मावाक आखेर दिना आनी तुमकां ती आखेर करच्या खातीर हांगासर सोडटा. ती तुमी मुखार सुन व्हरा
आनी म्हजे कडेन दिल्यार म्हाका ही खुशी जायत आमी वाचीन तुमची काणी कशी आखेर जाता म्हणून देखून ती काणी बरया आनी म्हाका दिया 2 लायनी जाल्यार पुरो 4 लायनी जाल्यार पुरो लंब बरोवंक वचचे नाका ताका एप्ट एक आन्सर तितलेंच उबे रावया त्रयेक देवा थंय आमचो विश्वास उच्चारून सांगया एकाच देवाक सतमंता सर्पदार बापतो सगळ्यांनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो पुतो सर काळा पूर्वी बापातान जल्मला देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उजलो खरो देव तो देवतान जल्मला ताका रोचूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरी सर वस्तू केल्यात आमा मनशा बसत आनी आमचे सडनय बसत सर्गार्थावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकार मरेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत पोंस पिले काल ताका खुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरून सोंसले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुतातान निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी फावो प्रवद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी दर दुतार स्थापलेले देव सभेक सतमंता पातकांच्या बक्षाना खातीर एक पवित्र स्नान सामान मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्तनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. जेजून आमकां थोड्यो ओपारी आनी थोड्यो काणयो अर्दारत रावयल्यात आमकां तें चिंतून पळोवंक नियाळ करूंक आनी त्या आयुश्यांत चड समजून घेवच्या खातीर तें तितलें सुलाबायेचें काम न्ही. त्या खातीर देवासोच आदार आमी मागता आनी ह्या आमच्या प्रार्थना मुखांतर देवा कडेन आमी मागता. सर्गींच्या बोदयाळ बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या बापा साहेबाक सर गवळ्यांक आनी एजकांक तुज्या काकुळतीचो अनुभव लाभय तांचे तेबेन आसच्या परजेक पत्की जिणेक पाठ करून बऱ्या साली जियोंक वेंग मारूंक शिकोवच्या मिसावान उर्बेस्त कर म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या बवरे समाजेंत शांतीचें समाधानाचें वातावरण आसा जायशें कर. राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तशेंच परजेन ह्या दिशेन मेटां काडूंक आमकां आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगस कुटुंबांतल्या सर काजऱ्यांनी लग्ना बेसाचो महत्व जाणा जावन त्या बेसाचो पवित्रपण उखलून धरून देखी बरीत कुटुंबा जिणे जिवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. जुबलेवेच्या ह्या वर्सा आमी नव्या भरोशान बरोवन क्रिस्ताक आमच्या जिणेचो केंद्र आनी श्रेष्ठ शिखर कर्ण घेवंक आमकां सुटसुडीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी पत्की जिणी पाठ करून पदका व्हरून पायता त्या संदर्भांत पयस रावंक बचावेचे वाटेन सेलोवंक कृपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बवरी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी सोम्याचो आदेश पत्की जिणी सांडा मोतीन दवरून बऱ्या जिणेसली मुखांतर फळाबरीत जिणी जिवंक आमची काळजां मना उक्ती कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ आमच्या सर्गींच्या बापा आमी तुजी भुरगीं तुजी मोगाची भुरगीं आमी तुजे विरोध चुकल्या आमचें काम तें फावो ते परी आमी करूंक ना त्या खातीर आमकां बक्षी आनी तशेंच ही प्रार्थना तुजे खुशी वय जाल्यार आमकां ती दी हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
जादन्या एकत्रित म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वच तुझे तुका मोगान समर्पिता हे बापा आमच्यो कानिको उलो आनी भाय तुका भेटोवच्यो हे बापा आमच्यो कानिको उलो आनी भाय तुका अर्पोवच्यो मोगाळ भाऊ भयणीनो हें आमचें बलिदान सर्पदुदरा देवपाक मानता तसलें जामून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मेमेक आमच्या नक्या पयसवेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव कनवळ्या बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं समार्यगर्ण स्त्रियेक तुजें मोगाळ दयाळ काळीज उक्तें करून तिचें काळीज तुवें बदल्लें आनी तुजें शीं ओडून घेतलें तशेंच ह्या बलिदानांत आमकां वांटो दिवन त्याच तुज्या पुता वरवीं तुज्या काळजाची दयाळाय वळखूंक आमकां फावो कर आनी आमचीं काळजां बदलून आमकां तुजे शीं ओडून घे हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेश्वरात उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुदराणी सासनच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वाचूंक तूं आमकां फरमायताय ताचे वरवीं आमचें फातकी सैब आमी दामून दवरतल्या अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकां सुणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या हे परी आमचे सोडणीचे परबेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता पवित 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान तुज्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय 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 ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सम्यान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची
तेच परी जेवण जाता असताना खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हळें, तुम्ही सुमेस घे आणि हंतलें पियेया, ही म्हज्या रगताची खालस, नव्यानी ससनी कराराचें हें रगत, पातकांचे मोगसाने मेळच्याक तुमचे बसत आणि सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उडासा करा. भावार्थाचो गोट परगटुया. जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने तोलो, जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्याने तोलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू आसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्पराक ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये संगती, भगवंत जुजेतीचो पोती, भगवंत धर्मदूतांनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू ख्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदरणी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमीन. आमच्या सोडुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकयलेल्या शिताव तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोकसाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या चडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. की पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. तुमचे उतरांचे म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली.
अंतराच्या जिवितांतल्या प्रकाश तुजो पाखर सर्गीच्या त्या जीवनाक तुझ्या सौम्या म्हाका बसय काळीज म्हजी राखोन आसा सौम्या तुझ्या येण्या अत्रेगाला लालेवन आसा धन्या तुका सेवच्या. प्रार्थुया. दयाळ बापा, दैवीक जिविताचें जेवण आमी घेतलां आनी ह्या संवसारांत आसतनाच सर्गींच्या उंड्यान आमी दोशी जाल्या, तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें दैवीक जिवीत मोगाच्या खरण्यांनी सुफळ जावं दी, हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर. ह्या संवसारी जेजूचो सैर आनी धर्मदूत जावन आसल्या भगेवन जुतात देवा, ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडूनदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय, ताच्या सोडणीचे स्वार्थात तुवें पयस असल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्तच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त सगळींच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक कश्ट अडचणींनी सांपडन निराशेच्या परिस्थितींत आसल्यांचो तूं खेरीत शारोती जावन आसाय. तुजे मोजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज हाडन हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयलां. हांगासर आमची इरादे आनी आमची तेसावां सांजुदाक आमी भेटोवन दिवया. म्हज्या मोतीर काळो काडन म्हजो भावार्थ दंडाळांक पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपस्तोलीक पदवेन पयस तोंडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा सांडल्यांक भरोसो दिवचे केरीत देणे तुका देवान दिलां. म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवां तेकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोडून दी आनी अशें समियान जेजूचे महिमेन नांव तुजे मोजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आनी सर पदवेदार देव बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद सदां तुमचेर आसो आनी रावो. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे निवड उपकार. सर्वेस्परा म्हज्या परवशान कित्याक तूं मोगा कुळटा. भितर जावन हांव लालेता तुज्या मैपासान. आतां कर म्हाका नितर थोडी तूं शेळ्यांक चरयता. शेळया म्हजो भोस करता. तुजे हांव पयस